Desa, Salina Desa, advocate, and advocate Avinash Bhosle, who was our former president of IDU. And with us, we have got another spokesperson, advocate Leona Barreto. So I would like to request advocate Victor Savio Brigade. आज जो प्रेस कॉन्फरन्स घेतला आमी निशेध करपाक जो स्टेटमेंट आमचो ऑनरेबल CMान केला हाली थंयसर तेणें आमच्या वकिलांचेर लॉयरांचेर असलें स्टेटमेंट केला की बरें दिसना की येदो CMान अशें करपाक. In the recent public meeting where there was an introduction of some mediation, Honorable CM has made a statement saying that, implying that lawyers are encouraging the litigants to delay the matters primarily for their fees, something to that effect. The government has failed to point out its own systemic failures. आता मामलेदाराच्या ऑफिसान वयशी थंयसर जाता तारीख पे तारीख असले, डेप्युटी कलेक्टरान वयशी तारीख पे तारीख थंयसर जाग्यार तांकां बाकीचे एडमिनिस्ट्रेटीव कामां दिल्लीं आसतात आनी कितें आसता. 5 हियरींग जाता तितूंतले 3-4 हियरिंगाक ते मामलेदार आसच नात, डेप्युटी कलेक्टर आसच नात. त्याच भाशेन सिव्हील कोर्टांनी पळोवंक वयशी जाल्यार कितकेच जजीस, सो मेनी कोर्ट्स आर वेकंट, कितकेच जजीस अपॉयंटूच जावना. ह्या परिस्थितीन खूब फावटी केसीचे डिले जाता, जस्टीस डिले जाता आनी डायरेक्टली वकिलांचेर काय एडवोकेटांचेर ब्लेम घालपाक हे आमकां सारकें दिसना. अशेंच फाटल्या दिसांनी कांय वर्सां फाटीं आनी एक मंत्री निलेश काब्रालान ह्याच भाशेन वायट स्टेटमेंट काडलेलो वकिलांचेर की वकील कांयच काम ना, ते कॉपी पेस्ट करतात सेल डीड आनी इतके पयशे घेतात आनी अशें सगळ्याचे वकिलाचे कितके फी घेतात तेजेर. तेन्नाय आमी ऑल इंडिया लॉयर्स युनियन गोवा युनिटान हेजेर निशेध सभा घेतलेली आनी प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेले, आमी कंडेम केल्ले असले स्टेटमेंट्स. आयज आमी एक्सपेक्ट करूंक नासले की आमचो ऑनरेबल CM आपले स्टेटमेंट करतलो वकिलांचेर. दीस इज अ नोबल प्रोफेशन आनी लायक इन एवरी अदर प्रोफेशन अशें जावंक शकता की थोडे हांगा थंयसर ब्लॅक शीप आसूंक शकता, पूण हे आसून सगळ्यांचेर एक कलंक लावपाक हे रॉंग. मेडिएशन, ऑफकोर्स मेडिएशन, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्युशन हे एकदम बरें, लोकांक न्याय बेगीन मेळलो हे एकदम बरें, पूण हेजो म्हणजे स्केपगोट करपाची गरज ना. लॉयरांक काय एडवोकेटांक ब्लेम करून की ह्या पयशा खातीर अशें करतात हे रॉंग. इतके दोन उतरां सांगून हांव ऑल इंडिया लॉयर्स युनियनाच्या तर्फे हेजो ह्या स्टेटमेंटाचो निशेध करता. हांव मागता आतां एडवोकेट शशांक नार्वेकार, ज्याणी हो इश्यू रेज केलो आनी ताणें एक बरो व्हडलो आर्टिकल बरयलो. हांव मागता एडवोकेट. म्हाका एक्चुली दिसूंक नासलें की म्हाजी जी रिएक्शनरी एक पोस्ट जो हांवें एक आर्टिकल बरयल्लो ताका इतलें ट्रॅक्शन गावतलें. एक म्हणजे कित्याक जेन्ना आमी निवडून हाडटा पूण आमचो आमदार जावं मंत्री, इट इज एक्सपेक्टेड की जो इलेक्टेड मनीस आसता पळय तेणें सगळ्या आपल्या इलेक्टोरेटाचें रेप्रेजेंटेशन आनी इज्जत राखची म्हणून. सो CMान ही पयली म्हणजे स्टेटमेंट करप एक खंयच्या तरी वेवसायान इनवॉल्ड एक कम्युनिटीचेर हेच पयली म्हणजे रॉंग.
CM स्वता एक प्रोफेशनल आणि दुसरे प्रोफेशनल जावन कितली हार्डशीप काडून एक बऱ्या प्रॅक्टिसी पर्यंत पावता हें ताका खबर आसपाक जाय. मे बी ताका शॉर्टकट गावलो आसतलो आमदार जावन, पण बाकीचे सगळे जाण शॉर्टकट तशें काडिना. एडवोकेट जावपाच्या खातीर पयलीं म्हणजे आफ्टर 12th स्टँडर्ड 5 वर्सां शिकचें पडटा. तशेंच डिग्री कोर्सान ग्रॅज्युएशना मागीर 3 वर्सां शिकचें पडटा. त्या भायर पोस्ट ग्रॅज्युएशन आसता, LLM आसता, स्पेशलायजेशन आसता. हे सगळें करून हांव गॅरंटीन सांगूंक शकता की चडशे एडवोकेट 5 ते 10 वर्सां म्हाका दिसता म्हयन्याक 10,000 पासून कमोवंक पावना. फर्स्ट 5 to 10 years जो पर्यंत ते एस्टेब्लीश जावन आपलें नांव वयर काडना. आमच्या रुल्जा प्रमाणे आमकां एडवर्टायजमेंट करपाक गावना. आमच्या रुल्जा प्रमाणे आमकां पब्लिकली आमच्या प्रोफेशना बद्दल बोस्ट करपाक अलावड ना. ओन्ली वर्ड टू माउथ म्हणजे जी आमी प्रॅक्टीस कोर्टान करता पळय त्या बेसिसाचेरूच आमी आमचें प्रोफेशन फुडें व्हरूंक शकता. आनी आमकां हे क्लायंट आमचे कडेन येवपाक, तांकां सांबाळपाक, तेंची केसी फ्रॉम स्टार्ट टील सुप्रीम कोर्ट म्हणजे ताका कितली तरी वर्सां लागता. हें म्हणप की फक्त आमी पयशा खातीर हें काम करता न्हू, हें एब्सोल्युटली रॉंग. तशें जाल्यार सगळे दोतोरूय पयशा खातीरूच दोतोर जाता. तशें जाल्यार बाकीचे सगळे प्रोफेशनांतले जे लोक आसा पळय ते तेच्याच खातीर जाता. म्हाका दिसता सद्या एक प्रोफेशन अशें आसा न्हू जितून कांयच क्वॉलिफिकेशना गरज ना, ती पॉलिटिशनाची क्वॉलिफिकेशन. सो दुसरे प्रोफेशनल जे लोक डिग्री घेवन आपले वेवसाय फुडें वाडयता हेजेर स्टेटमेंट करप हेचो हांव पर्सनली निशेध करता. आनी एक इन्सिडंट तुमकां सांगूंक सोदता कित्याक निलेश काब्रालाचो मेन्शन जालो. 2020 तेणें हो स्टेटमेंट केल्लो की ड्राफ्टींग आनी जे आमचे पेपर वर्क आसता पळय तेज्या खातीर कट कॉपी पेस्ट करून आमी ओवरचार्ज करता म्हणून. जनता दरबार प्रोग्राम जेन्ना म्हापसा कंडक्ट जाल्लो न्हू तेन्ना हांव म्हाजे कोर्टाचे कपडे घालून थंय उबो आसलो. तेन्ना म्हाका निलेश काब्रालान जेन्ना हांवें क्वेश्चन विचारलो रिगार्डींग सम इरिगेशन, तो म्हणूंक लागलो तुजे कपडे पळोवन तरी दिसता तूं शिकलेलो, तूं अशें कितें क्वेश्चन विचारता. म्हणजे एक्चुली तांकां रितूच ना समजपाक. हांव कपडे कितें घालता ती दॅट इज इममटिरियल. क्वेश्चनाचो आन्सर कितें दिवपाक जाय दॅट शूड बी प्रायोरिटी. CM's प्रायोरिटी शूड बी ऑन रिजॉल्विंग आवर प्रॉब्लम्स एंड नॉट ऑन पासींग जजमेंट की आमी एक्झॉर्बिटंट चार्ज कमी करता काय ना तेजेर. एक समजून घेवपाची गरज आसा की लिटिगेशन हे इतली वर्सां 10 वर्सां 12 वर्सां एवरेज म्हाका दिसता एक केस सोंपपाची ट्रायल कोर्टान एवरेज टायम 7 वर्सां आसा सद्या, 7 ते 8 वर्सां. हेचें रिजन कितें? म्हापशा कोर्टाचें उदाहरण दिता तुमकां. म्हापशा कोर्टाचें इंटरनेट आसा न्हू तें म्हापशा म्युन्सिपालिटी बिल्डिंगेन सेम सर्वराचेर कॉपी करून यूज करता. म्युन्सिपालिटीन इंटरनेट ना न्हू आनी जेन्ना कोर्टान बंद जाता तेन्ना म्युन्सिपालिटी आनी कोर्ट दोनूय बंद जाता फंक्शनींग. हे प्रोवायड करपाचें जे इंटरनेट सर्वीस सारके बेसीक गोश्ट प्रोवायड करपाची रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणाची? जर तुमी तुमच्या म्युन्सिपालिटीच्या बिल्डिंगेन इंटरनेट एडवोकेट्साच्या हितूनसून घेता, कोर्टानसून घेता, जाल्यार हे तुमकां रायट ना आमकां म्हणपाक की आमी एक्झॉर्बिटंट चार्ज करता म्हणून. दर वर्सा कंटिन्युअसली रजिस्ट्रेशन फीज, स्टॅम्प ड्युटी, तशेंच जे आमचे पर एप्लिकेशन पयलीं 1 रुपयान 2 रुपयान जाताले ते आतां 10-15 रुपया. ते सगळे पयशे वयता कोणाक? गव्हर्मेंटाक वयता. स्टॅम्प ड्युटी आनी रजिस्ट्रेशन फीज वयता कोणाक? गव्हर्मेंटाक वयता. बार्देस सारकिली तालुका जितून सगळ्यांत हायस्ट सेल आनी रजिस्ट्रेशन जाता पळय ते सगळे जे सेल आनी हेजेर इनकम जाता पळय तो स्टेट गव्हर्मेंटाक वयता. आनी स्टेट गव्हर्मेंट अजून पर्यंत इंटरनेट आपल्या बिल्डिंगेक प्रोवायड करूंक पावूंक ना. सो हांवें म्हाजी डिग्री घेतली आनी हांव कसो प्रॅक्टीस करता पळय खंयचोय प्रोफेशनल आपले प्रोफेशनल फीज डिसायड करपाक फ्री आसता. आनी हेचेर खंयच्याय मंत्रीन जावं खंयच्याय मिनिस्टरान एस्पेशली CMन खंयच्याय स्टेटीच्या CMन जावं प्रायम मिनिस्टरान केन्नाच असलो स्टेटमेंट करचो न्हू. कित्याक आयच्या दिसाक गोंयांत म्हाका दिसता मोर दॅन 10 to 15,000 एडवोकेट्स प्रॅक्टीस प्लस कन्सल्टेशन प्लस एज कॉर्पोरेट हितून आसा कामाक. आनी त्या 15-20 हजार एडवोकेटा वांगडा तेंच्यो फॅमिलीज आसात ज्यो डिपेंड करता त्या इनकमाचेर.
आनी मायंड यू जेन्ना कोर्टान मिनिस्टराची केस येता पळय तेन्ना सदांच सगळ्यांत म्हारग एडवोकेट येता. जेन्ना आमदार जावं मिनिस्टर जावं कोण इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव येता पळय तेन्ना मुंबयचो स्टँडींग कावन्सील येतलो हांगा आर्ग्यू करपाक, तेन्ना तुमकां फिजाचें लक्षात येना. सो तुका जें परवडटा तेन्ना तूं भायरसून ते 1,00,000-2,00,000 पासून चार्ज करता एका हियरिंगेक. सो हें म्हणप की आमची फीज आमी कितें चार्ज करपाची जावं कितें ना करपाची, आमी एक्सपेन्सीव काय म्हारग ते आमी आनी आमचे क्लायंट कोण घेता. आय डोंट थिंक इट इज करेक्ट दॅट CM हॅज मेड दीस स्टेटमेंट. डिलेज जे आमचे सगळ्या केसींनी जाता पळय तेजें रिजन हांव सांगता. सद्या कोर्टान म्हापशा आनी तशेंच बाकीच्या कोर्टान जजीसांची शॉर्टेज आसा, रिक्रुटमेंट टायमार जायना. स्टाफाची शॉर्टेज आसा, रिक्रुटमेंट टायमार जायना. तशेंच इंटरनेट फेसिलिटी सारकी नासता. डिजिटल इंडिया म्हणटा सगळे म्हणटा, हांगा पण ग्रावंड लेवलाचेर पर्कुलेट जावंक जाय न्हू ती फेसिलिटी पयली. ज्या परिस्थितीन आमचे कोर्टाची कॉम्प्लेक्स आसा ते थोडे कडेन तेंच्यांनी रेनोवेशन करपाक घेतल्या आनी आमचे पणजेचें एक नवीन हें आसा, नवीन कॉम्प्लेक्स आसा. ते कॉम्प्लेक्स तुमी पळयशीत आनी बाकीचे जर लोअर कोर्ट्स पळयशीत जाल्यार परिस्थिती तिची कितें आसा. हांगा जी पणजेन पयलीं जी कोर्ट लोअर कोर्ट म्हणून फंक्शन करताली त्या कोर्टाच्या परिस्थिती पळयात. हेका बजेट एलोकेट करून अपग्रेड करपाचें काम गव्हर्मेंटाचें आसता. अर्द्यो फायली सापडना. कित्याक जाल्यार स्टोरेज खातीर सारको जागो प्रोवायड केल्लो ना, बिल्डिंग्यो अपग्रेड केल्ल्यो ना. आमी रेप्रेझेंटेशनां करून 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 थकल्या. कितल्यो तरी फायली आमी रिकन्स्ट्रक्ट करून खुबश्या रेव्हेन्यू कोर्टान आमी रिकन्स्ट्रक्ट करून दिता. कित्याक तेंच्यो फायली सांडटात. सेक्युरिटी नासता सारकी कोर्टान. रातचो एक वॉचमॅन म्हाका दिसता एक वॉचमॅना वयर केन्ना नासता. जर इतल्यो पेंडन्सी केसीसांच्यो आसा जाल्यार हे प्रोवायड करपाचें, पुलिसींग प्रोवायड करपाचें जॉब गव्हर्मेंटाचें. हे कित्याक प्रोवायड करिना. कोर्टान पयलीं म्हणजे पावता कित्याक लोक ते पळोवया. पावता कित्याक तुमची सारकी सिस्टम जाग्यार ना, तुमचें एडमिनिस्ट्रेशन सारकें जाग्यार ना. ट्रान्सफर तुमी जर प्रॉपर्टी करूंक सोदता जाल्यार मिस्टेकी जाले जाल्यार करेक्शन करपाक सारकें जायना. कोणें समज तुजी प्रॉपर्टी बाय फोर्स घेतल्या, तूं वयतलो खंय. गव्हर्मेंट जावं आमदार जावं कोण केन्ना हितूनसून रेजोल्युशन दिता ना. वयल्यान आमी पळयता आतां सद्या चडशा प्रॉपर्टी केसीस आमचे आमदार आनी गव्हर्मेंटूच इनवॉल्ड आसा. सो ऑल लिटिगंट्स आर फोर्स टू गो टू कोर्ट आनी तेंचो एकूच ऑप्शन आसता कोर्टान गेल्या मागीर. कित्याक प्रोसिजरल जो पार्ट आसता कोर्टान फंक्शन करपाचो तो आमी 5 वर्सां पयलीं कॉलेजीन तेच्या मागीर 10 वर्सां शिकोवन आमी टायम काडटा आनी आमचो एफर्ट घालता ते अंडरस्टँड करपाक की कशें प्रोसिजर फॉलो करून सारकें स्टार्ट टू एंड टू इट्स लॉजिकल कन्क्लुजन केस कशी व्हरपाची. आनी हांव चॅलेंज मारता आतां आमची एक CM थंय वचून कोर्टान उलयली कित्याक ती एडवोकेट. बाकीच्या CMाक जातले कोणाक उलोवपाक वचून कोर्टान खंयचोय जुईस जर बरो जुईस जर आसा तो डायरेक्ट केस भायर मारतलो तेजी. कित्याक प्रोसिजर सोडून तितून लँग्वेज वेगळी आसता, तितून एफर्ट खूब घालचो पडटा आनी हांव डिसायड करतलो की म्हाजे हांवें फीज कितले चार्ज करपाचे ते. कित्याक जसो दोतोरा कडेन तूं भितर वयता पळय तो डिसायड करता आपल्या एक्सपर्टिजाचेर, आपल्या डिग्री कितल्यो घेतल्या आनी तेजेर तो डिसायड करता की तो 100 रुपया घेतलो काय 1000 रुपया घेतलो एका विजीटाक. तशें हांव डिसायड करतलो. कित्याक हांव पर्सनली हांवें 22 वर्सां काडल्या ह्या प्रोफेशनान. सो हांव कित्याक चार्ज करचें न्हू बेस्ड ऑन माय केपेबिलिटी. आनी म्हाजी केपेबिलिटी अमकें चार्ज करपाक काय कमी चार्ज करपाक ते डिसायड करपाक CM कोण. इट्स व्हेरी सिंपल. तुमी तुमचे पयलीं एडमिनिस्ट्रेटीव प्रोसिजरल रेड टेप आनी जे सोयी प्रोवायड करपाक जाय गव्हर्मेंटाक जे लोकांक ते तुमी पयलीं तेजेर फोकस करा. मिडिएशन ज्या दिसा आमचो CM मिडिएशनाच्या हेजेर उलयलो न्हू, हे मिडिएशनाचें प्रोविजन कायद्यानूच दिलां. आनी कायदो बँड करून तेजो दुरुपयोग कसो करपाचो तो सगळे सद्या गव्हर्मेंट
हे गव्हर्मेंटाकडून चड बरें कोण करिना. आनी जशे लिगल एड सेल्स आसा, जशे प्रायवेट एडवोकेट्स आसा, हांव स्वताचें म्हाजें सांगता, हांव प्रॅक्टीस आनी म्हाजे चार्जीस अमकेच क्लायंटाक लायता, पण हांव इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हूय आसा, सो म्हाका कितले तरी केसी फुकट करच्यो पडटा. तशेंच बाकीचे सगळे एडवोकेट कितल्यो तरी केसी आपल्या शेजाऱ्याच्यो जावं कोण गरीब मनीस आसा तेज्यो कितल्यो तरी फुकट केसी करता. पण आयज CM काय फुकट सोडिना आमकां. अँड वी आर पेईंग, आनी एक मायंड यू, CM शूड ऑल्सो नो दॅट वी आर पेईंग प्रोफेशनल टॅक्स सेपरेट फ्रॉम आवर अदर टॅक्सीस. मागीर ते पयशे बंद कर जर आमकां जाय एक्स्ट्रा तुमकां दिसता आमी कमयता जाल्यार. सगळ्या म्युन्सिपालिटींनी आनी पंचायतींनी इम्पोज केला प्रोफेशनल टॅक्स, आनी हेचें क्वॉन्टिफिकेशन इज नॉट बेस्ड ऑन 1 वर्स कोण प्रॅक्टीस करता आनी 10 वर्स कोण 20 वर्स, सगळ्यांक एकूच लागू जाता. सो खंयच्याय प्रोफेशनाचे, हांव म्हाजेच प्रोफेशनाचें म्हणिना, पण खंयच्याय प्रोफेशनाचे एस्पेशली जे लोक शिकून हार्डशीप काडून फुडें येता आनी आपलें नांव एस्टेब्लीश करतात, तांकां CMन जावं खंयच्याच मंत्रीन हें सांगप की तुजे फीज अनजस्टिफायड, की तूं तितलो वर्थ ना की तुवें इतले चार्ज करप, हें एब्सोल्युटली रॉंग. आनी म्हाका दिसता CMन आतां हांव तेजेर उलोवंक सोदिना, पण इलेक्शन येवपाचें आसा, तुमी एडवोकेटांक अशेंच सायडीक काडटा. तुमचे पेटिशनाचे हेची इलेक्शन पेटिशनां कोण करता हायकोर्टान? तेन्ना तुमी वयता आर्ग्यू करपाक, काय मिडिएशनान तूं आनी तुजो ओपोनंट करतलो? सो प्लीज अंडरस्टँड करून घ्या की असले स्टेटमेंट करप हे एब्सोल्यूट रॉंग. ह्याच प्रोफेशनाचेर न्हू, पण सगळ्याच प्रोफेशनाचेर डिग्निटी ऑफ लेबर, CM सारकें जेन्ना CM एक स्टेटीक फूल मॅनेज करता न्हू, त्या CMन पयलीं डिग्निटी ऑफ लेबर म्हणून समजून घेवपाक जाय की सगळे प्रोफेशनान वेगळी वेगळी जे काम करता ते सगळे लोक सगळ्या स्ट्रिम्सान गरजेचे आहा. कचरो उखलता त्या मनशा पासून, भाजी विकता त्या मनशा पासून, एडवोकेट जावं इंडस्ट्रियलिस्ट, फूल आमची सिस्टम चलपा खातीर सगळे जे प्रोफेशन्स आसा तांकां ड्यू रिस्पेक्ट दिवपाक जाय. आनी अशे स्टेटमेंट हेज्या फुडें ना केल्यार तेणें बऱ्यो अश्यो आमी अपेक्षा करता. थँक्यू. सर तुवें म्हणल्यार CM Now our additional spokesperson, Advocate Leona Barreto, she is going to speak. You know Leona Barreto, she has created a huge issues in Managaon on that assaulting. So I would like to request Leona Barreto. The CM now has spoken about a legal fraternity, the pillar of justice. When a client comes to us, according to the matter that is there, whether it is civil, criminal or any other matter, according to the matter we represent the client in the court. We represent to give the client justice and to get remedies and solutions to the client. Now either our CM here today is not aware of the legal proceedings or is not aware of where the charges are going. Half of the fees taken today by the court fees go to the government itself. Today our CM has pointed fingers on the legal professional and the professional charges that are taken. However, the CM is still silent about the illegal bribes that are taken by the governments. He is still silent about the electricity bills, the smart meters and the penalties that are taken by the government. Also now they have increased water tariff. The government still remains silent on those topics, but chose today to speak about the professional charges that are taken by advocates. As my colleague rightly said, an advocate has to study for 5 years. Then we are put under training under an advocate, under a senior advocate for years again. Then we have got into the court and we take one matter, however matters go. Our government is not helping us in any ways. Neither helping our clients or let's say the citizens of Goa. When any matter is there, why doesn't, if the CM today has so much problem with the legal fraternity, why doesn't he pay the advocates or pay some associate to help the clients? No help is got from there, but the CM today chooses to speak against the legal fraternity and our professional charges. Today it is our legal profession, tomorrow it can be a doctor's profession, a doctor's professionality. And our CM today is also a doctor, a professional in his own field.
our officers who have been taking bribes, government officers, our CM still remains to stay silent about it. Again, the same advocates who our CM has spoken today about are the same professionals who stopped mega projects, mega building projects from happening today in Goa. They are the same advocates who have declared Goa as Tiger Reserve today. Okay? And the same advocates who have given free legal advice to any citizen who have come forward to them. Not always advocates charge fees. Again, our CM has stayed silent on the 3% stamp duty that is imposed on sale deeds. On our court fees that have increased from 1 rupee now to thousands. And again, a small message to our CM. Before speaking about the legal profession, remember that Mahatma Gandhi also was an advocate, and so was Dr. Babasaheb Ambedkar, and yes, and our Nehru as well. So before speaking about any advocate, remember our Dr. Babasaheb Ambedkar was also an advocate, Mahatma Gandhi was also an advocate. I totally disagree to what the CM has said today. तुम्ही म्हणलं सीएम कोण काय म्हणून सीएम तर एक लॉ अँड ज्युडिशरी मिनिस्टर आहात तेच आमचे दुर्भाग्य म्हणपाचें म्हणटा प्लीज अंडरस्टँड करून घे की असले स्टेटमेंट्स जेन्ना स्विपींग स्टेटमेंट्स करतात हांवें म्हणून मेन्शन केलें की सगळ्यान म्हारग आनी सगळ्यान हाय चार्ज करपी जे एडवोकेट्स आसा पळय ते पॉलिटिशियन आनी इंडस्ट्रियलिस्टांचेच येता बाकीचे सगळे जाण आमी आमचे गोंयचे जनतेक जे सर्वीस प्रोवायड करता पळय आमी सगळे जाण रिजनेबली चार्ज करतात आनी भायले कावन्सील हाडप तेंच्यो केसी आर्ग्यू करपाक दीस इज अ प्रॅक्टीस वीच इज तुमी हायकोर्टान वचून पळयात तुमकां सदांच दिसतलें की भायले कावन्सील येता पळय ते हाय प्रोफायल केस कोण आमचे आमदार आनी हेच आसता तितून इनवॉल्ड सदां सीएमान सीएमान स्टेटमेंट केला बट सीएम एडवोकेट जनरल आनी गव्हर्मेंट लॉयर्स हायकोर्टाक कितले चार्ज करता ते पळोवंक जाय कित्याक तो कितले लाखांनी करोडांनी पयशे तांकां दिता ते कित्याक त्या चार्जीसर कांय उलयना ते आमच्या एक्सचेंजराच्या पयशांच्या हातूंतल्यान चलले कितले आनी थंय अपॉयंटमेंट कशें तांकां जाय तशें एबीपी आनी बाकीचे कोण आसा पळय दे आर अपॉयंटेड ऑन मॅरिट्स बट हायकोर्ट लॉयर्स जे आसा पळय ताची कोटरी दे आर नॉट अपॉयंटेड ऑन मॅरिट्स दे आर अपॉयंटेड एज पर whims and fancies of CM and the cabinet. No, appoint Goloni, they also are colleagues. We are not objecting to them, but casting aspersion, allegations against other lawyers, we will not remain silent. आमचे ॲडव्होकेट विनायक पुरोकोन एक बरें आर्टिकल बरयला वेन वी हॅव टू स्टॉप म्हणजे ताणें एक ब्युटिफूल आर्टिकल बरयला हेर आनी तें आर्टिकल बरें आसा की आमच्या अगेन्स्ट एलिगेशन करीत जाल्यार आमी वी विल रेसिस्ट सांग आनी प्लीज हायकोर्टान तुमी वचून मातसो एकदां बोर्ड पळोवपाक जाय एवरी ऑल्टरनेट मॅटरा इज वीथ स्टेट ऑफ गोवा एज अ पार्टी सो तांकां एडवोकेट नाका रेप्रेजेंट करपाक एवरी रीट पिटिशन एवरी पब्लीक इंट्रस्ट लिटिगेशन एवरी रीट पिटिशन वीच इज फायल्ड इन द इंट्रस्ट ऑफ जनरल पब्लीक ह्या सगळ्या पिटिशनांनी गव्हर्मेंट इज अ पार्टी गव्हर्मेंटाक एडवोकेटांनी गरज ना तर म्हाका दिसता ते एक्चुली गव्हर्मेंट आमचो जो एडवोकेट जनरल तेंच्या खातीर सर्वायव करता ही गव्हर्मेंट नाजाल्यार सगळे तेंचे भायर येवपाचे अजून पर्यंत कित्याक कंटिन्युअसली इलिगॅलिटीज आर गोईंग ऑन एंड दॅट इज वन वे हाव गव्हर्मेंट ऑर एनी अदर पर्सन कॅन सेव देमसेल्फ नाजाल्यार कोण येतलो कोर्टान वयच्यात पयलीं डायरेक्ट भितर घालून ताका मारून उडोवपाचें पयलीं एडवोकेट आयरिश नॉर्थिक्सान आरटीआयन इन्फॉर्मेशन काडिल्लें कितले कितले पयशे गव्हर्मेंट एडवोकेट एजीक मेळटाले आतां आमी तशें काडूंक लागता आमी दाखयता तुमकां कितले गव्हर्मेंट पयशे हाव मेनी ह्यूज मनी इज पेड टू दिस टायप ऑफ दीस लॉयर्स who are not appointed on merits. Yes. On one side, you are saying this government lawyers are taking exorbitant fees. Yes. So you prove your point that they are taking exorbitant fees. Please understand one thing that I was also a government advocate around 12-13 years ago. There is a pay scale which is fixed by government for government advocates, for additional government advocates, for advocate general, etc. But there is no bar on how many can be appointed.
कळ्ळें न्हू तुमकां? एक्झॉर्बिटंट म्हणजे एक इंडिविज्युअल एक्झॉर्बिटंट करता अशें न्हू. There is a slab fixed for an advocate as to how much he can earn as a government advocate or a PP as far as as far as what is the slab which you could tell us? I believe now it is around 75,000 per month. I'm not sure what it is right now. One hearing, how much you charge? So there is a तेका slab fix केल्ले आसा. For every month they have to do a minimum of 20 hearings. At least that was what was the practice when I was there. And per hearing there is a specified charge. Once you exceed that bar of whatever 20 cases, you don't get paid for anything above them. So when I was a government advocate, the salary used to be 60,000 rupees. I had to do 20 hearings, effective hearings in that month. Once I would go 21, 22, 23, I was not getting paid for. The bar is fixed there. When he said exorbitant fees are paid by the exchequer, what sir meant was there is no bar on the number of advocates that can be appointed in any advocate general's office. So एक advocate general 10 advocate वांगडा काम करू शकता आणि एक हाडटलो 25 जाणांनी बसयतलो. ते actually effective hearings तितून जाता काय ना, this is left at the discretion of the revenue department. So there is no question of, but finally the fact remains that My point government litigation is. My point was that गरिबां तुमची फीस परवडणार अशेंच लोकांक दिसता. पण त्या खातीर मानले no, see, there are two things as far as fees परवडपाचो question येता. There are some lawyers who have a fixed amount, maybe तेका 20-25 वर्सां जाल्या एक्सपिरियन्सान, he will refuse to take a certain clientele. Now I give you my example. आम्ही फुकट कितल्यो तरी केसी करतात आणि free legal aid is there available in every court complex, and those lawyers also are earning I think some 20-25,000. It is not some exorbitant amount. Paperwork एक केस 10 वर्सांची सोपोवपाक की paperworkूच आसता इतली. सो प्रिंटींग सगळे झेरॉक्स हे ते चार्जीस पयशे खंयसून हे करपाचे आणि कांयच नथींग इज चीप. हांव जे कॉलेजीन आसतना 50 पैशाची झेरॉक्स आतां 2 रुपयांची जाल्या. सो हाव इज इट पॉसिबल टू अफोर्ड दॅट? आय कॅनॉट म्हाज्या भुरग्यांचेर आनी म्हाजे लायफ मारून हांव क्लायंटाचें काम करचो ना न्हू. आणि मागीर सांगता की क्लायंटाक की आपल्या कडेन जावपा दुसरो एडवोकेट तेजेर तुमची कितें वॉच डॉग आसता की बाबा अशेंच केलें की कित्याक ते टायमार मागीर ते कोण आसत केस दुसऱ्याक दिवपाक. आमचो एक स्पेसिफीक कोड ऑफ कंडक्ट आसा ज्या प्रमाणे एडवोकेट्स हॅव टू कंडक्ट देमसेल्फ प्रोफेशनली एंड पर्सनली ऑल्सो. तितून म्हणून हांवें सुरवातीकूच म्हटलेलें की आमकां बोर्ड घालूंक गावना, आमकां एडवर्टायज करपाक गावना, तशें आमचें कोड ऑफ कंडक्ट आसा. आतां हे म्हणप की सगळेच एथिक्सचो कोड ऑफ कंडक्ट आसा, हे म्हणप की सगळेच एडवोकेट बेस्ट आनी कोणूच कांय करिना अशें रॉंग. एट द सेम टायम ब्लँकेट अशें म्हणप की सगळेच जाण ओवर चार्ज करता हें बी रॉंग. सो there are several difficulties which एक minute I just finish. I will just answer his question. just said ना की सगळेच करिना थोडे करता म्हणून हें बी करता न्ही. ते सरान जेन्ना फर्स्ट स्टेटमेंट पण त्या क्लायंटाक तेजे कडेन ना जाल्यार चलता, दुसरे एडवोकेट आसा. Discussion back to what the CM has said, and not only about advocates. The CM has said that advocates are the ones who are delaying. This is what we have come here to contend, that advocates are not the ones delaying, that the appointed some of the mamladars, some, not all, some of the mamladars are the ones who are not understanding the cases, not understanding the complexity, seeking all kinds of clarifications all the time. They are the ones who are at least one of all the each taluka's mamladars are not sitting 4 times a week. There are empty number of adjournments. Every time there are adjournments. There are bulk adjournments. Monday to Thursday, Monday to Wednesday there are adjournments. At such a rate, how will there not be pendency? At such a rate, how will there be any kind of solution to the matters? In 2023, the Honorable Supreme Court and even the Parliament has decided that mediation should be there. At large, en masse, everywhere, lok adalats should be there. This is all happening because there is no resolution at the ground level. Petty matters
are not getting resolved because these particular Mamlatars, some of them, are called all the time to CM's office, called all the time to departmental offices, called for field visits, called for executive functions, called with home department, called here, called there, VIP bandobast, this and that. Every time they are taken away from their seat where they are supposed to listen to the litigants, and they are therefore wasting the time of the public. This is the main reason why the pendency is there. This is the main reason why the matters are not getting resolved. And the Honorable CM has made a very wrong statement to blame this on the advocates. The advocates are not going to the house of litigants and calling for cases. The advocates are not interested in petty matters. The advocates are not the ones who are dragging the matters. It is the functionaries who are not able to function. The infrastructure provided by the government is insufficient, and that is the only reason why there is pendency. It is not the advocates, and this kind of a statement by the CM is showing the failure of the government, and it is only blame game. They are only trying to blame a noble profession that is otherwise the constitution's only and only protector. And this is the profession which the political class is trying to blame for its own infrastructure deficiencies. So I would request that we do not talk about the profession, but we should in fact see where the lapses lie. ना एकूच सांगू शकता हांव इतलेंच की सीएमाचो एक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचो स्टेटमेंट एक रॉंग जालो. ताणें कितें म्हळें की झाडां कापता पळय ती मामलेदारा कडेन आसता. झाडां कापपाचो इशू हो टॅक्निकल कडेन आसता. ताका पयलीं खबर ना झाडां कापपाचो इशू खंय वाचता तो, खंयच्या कोर्टात, खंयच्या ऑनरेबल कोर्टात आसता तो. सो ताजेर ही हॅज टोटली मिसअंडरस्टूड द लॉ बिकॉज ही इज नॉट अ लॉयर. But he should have been guided before making this type of statement by the Advocate General, because their Advocate General is also competent enough to guide him. He making a statement against the lawyer. आपली कितली घोडचूक आसा ती ताणें दाखयली तकलेची. That is because he is not taking any permission. He is just blanket cutting on the trees wherever he can. आणि 10 वर्सां कितें लागत ना ट्री कटिंगाक. केन्नाच लागना. एका वर्सा वयर लागना. 6 म्हयन्या पुरो. आनी डेप्युटी कलेक्टर खरें सांगप all the technical are very competent enough. झाडां कापपाचो आसता पळय रोखडेच फिनिश करताले within 6 months. All technical actions all over. रिगार्डिंग फीज न्ही पण आमी दुसरे करची लोक येता की खंयची एक एडवोकेट स्पेशल केस घेतली खूब टायम चलयली खंय आनी मागीर तो एडवोकेट सांगता की ना आपल्याकडे जावपा ना ही केस तुमी दुसऱ्या कडेन कोणाक सो तेजेर तुमचे एसोसिएशन किंवा वॉचडॉग आसा किंवा अशें जावचें न्ही कित्याक मागीर ते लोकांक सफर Complaint for clients who have suffered any wrongdoing from any advocate, there is a redressal forum for it. They can file the complaint before the bar association. They can file before the appropriate authority. Even the courts are taking the complaint. So there is a redressal forum for clients. And म्हाका दिसना की clients इतले ह्या बाबतींत कंप्लेन करतात. म्हाका दिसता हे मॅडमीन म्हटलें तशें सारकें आपले इनकॉम्पिटन्सी आनी इनकम्प्लीट काम जें चालू आसा पळय लास्ट 10 वर्सां तें कवर अप करपाचे खातीर हे आतां एक कोणाचेर ब्लेम घालून कितें तरी बेश्टी फुगडी मारपाची हांगा तांकां आनीक काय अशें म्हणून डेवलपमेंट इन द रियल सेन्स करपाची अंडरस्टँडिंगूच आमच्या